टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मामागाचे उपकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयली पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। आमी कोणाच्या ऑफिसान वचूंक ना बिल्डिंगेन गेल्ले म्हणून जे सांगतात ते कितें चणे खावपाक आयिल्ले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाचो आम आदमी पार्टीच्या फुडाऱ्यांक प्रश्न। सभापती पदा खातीर भाजपा वतीन सावड्ड्याचो आमदार गणेश गांवकारान भरलो अर्ज भरपा वेळार मुख्यमंत्री धरून भाजपाच्या सगळ्याच आमदार आनी मंत्र्यांनी लायिल्ली हजेरी। ओमकार हत्ती विशीं कर्नाटक सरकारा कडेन केल्या चर्चा ओमकार हत्तीक वंतारात धाडपा विशीं गोंय सरकारा कडेन ना प्रस्ताव सांगता रानमंत्री विश्वजीत राणे। पिसोलेच्या सरकारी माध्यमिक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकाची बदली रद्द करूंक नाशिल्ल्यान वर्गाचेर घालो बहिष्कार प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार घेतले शिक्षण संचालकाची भेट पालकांची शिटकावणी। साखळे बाजारातल्या 3 दुकानांक लागला उजो सुमार 50 लाखांचे जाला लुकसाण शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागिल्ल्याचो आसा प्राथमीक अदमास। आणि बोरये बेकायदेशीरपणान गांजो बाळगिल्ल्या प्रकरणात एकल्याक केली अटक फोंडे पुलिसांची कारवाय 1,43,000 गांजो केलो जप्त। आता खबरो विस्तारान आमी कोणाच्या ऑफिसान वचूंक ना बिल्डिंगेन गेल्ले म्हणून जे सांगतात ते बिल्डिंगेन कितें चणे खावपाक आयिल्ले काय कितें म्हणून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू विचारता आंदोलनाच्या नावान अशें कोणाच्या ऑफिसान वचूं येता काय कितें हे बुरशें राजकारण हे आमकांय करूं येता पूण ते आमी करचे नात अशें आसलें तरी वेंजियार्ड ट्रेसपासाची कागाळ करपाचेर विचार करतले म्हणून दामून सांगलें। दुसरे वटेन भाजपा युवा मोर्चान वेंजियार्ड केल्ले स्टेटमेंटाक आमचो पुराय तेंको आशिल्ल्याचें दामूचें म्हणणें। की तुम्ही भारतीय जनता पार्टीचे ऑफिसाकडे येतले आम्ही नाशिल्ले तेन्ना कोण आणि तुम्ही येवन दाडो धरतले भितर येतले आणि बिजुडे म्हणटाले ते कोण बिजुडे कोण ना हे पोरकटपणां चल्ले ती राजकारण खंय मुद्दो खंय आनी वावता खंय हें ताणें चिंतपाक जाय न्ही। आनी म्हणून युवा मोर्चा जो आसा तो युवा मोर्चा हो आमचो स्ट्रेंथ युवा मोर्चाक म्हणजे सगळे गोंयकारांकी बी चड केल्ली आसा ज्या तरेन ती भाशा ती चीप भाशेन उलयताले लोकप्रतिनिधी पळय आसता पळय ते लोकप्रतिनिधीक एक वेवस्थीत अशी भाशा आसता। हांव युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसा हांवें पळयलें आनी ताणें वेवस्थीत जें पळय सांगलां सारकें आसता। कितें ताणें खावपायल्ले जाल्यार कितें बेल मारपाक जाय तिसरे मुलाचे बिल्डिंगेक ते उलयतात ते पयलीं तांचे उतरां पयलीं सारकीं पळयात कितें उलयतात ते पयलीं बिल्डींग खंय आसा ती पयलीं पळया बिल्डिंगेचो फ्लोर कितलो आसा तो पळया दारां धडयले ते व्हिडियो व्हायरल जाले ते पळया। सभापती पदा खातीर भाजपा वतीन सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकारान अर्ज भरलो अर्ज भरपा वेळार मुख्यमंत्री धरून जायते मंत्री आनी आमदार हजर आशिल्ले। सभापती पदाचे वेंचणुकीत गणेश गांवकारूच वेंचून येतलो असो विश्वास मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान उक्तायलो। सभापती पदाचे वेंचणुकेत विरोधकांनी आपल्याक तेंको दिवचो म्हणून गणेश गांवकार सांगता। भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आम्ही आमचो कॅन्डिडेट म्हणून बाब गणेश गांवकर हांचो आज फॉर्म आमी स्पीकर ह्या इलेक्शना खातीर भरला। आमच्या बरोबर ऑल टुगेदर MGPचे लिडर बाब सुनील ढवळीकरूय आमच्या बरोबर आसात। आमचे तिनूय इंडिपेंडंट आमदार हे आमच्या बरोबर आसात आनी आमकां खात्री आसा की आमी परत एकदां आमकां मेजॉरिटीन आमचे आमदार बाब गणेश गांवकर हे सभापती जातले। परवा इलेक्शन्स आसा आमी नॉमिनेशन फायल करपा खातीरच आज आयिल्ले। आमी पुराय आमचे अलायन्स पार्टनर अलॉंग विथ द इंडिपेंडन्स आमी युनायटेड आसल्या कारणान नवीन स्पिकराचे इलेक्शन्स हे परवा जाल्या उपरांतूच तांचें अभिनंदन करता। ऑलरेडी त्यांचे कॅन्डिडेटाचे नॉमिनेशन आसा तांचे प्रयत्न आसतले तांकां कन्विन्स करपाचे रिक्वेस्ट करपाचे की म्हजो पोस्ट पळय आसा पळय हो नॉमिनेशन फायल सगळें केलें पूण सगळ्यांनी सपोर्ट करून करचो अशें म्हजें मत आसा।
ओमकार हत्तीविशीं कर्नाटक सरकारा कडेन चर्चा केल्या. कर्नाटक सरकारा कडेन हत्यांक धरपाचे एक्सपर्टीज आसा तशें गोंया कडेन सुविधा ना. ओमकार हत्तीक वंतानात धाडपा विशीं गोंय सरकारा कडेन कसलोच प्रस्ताव ना. हेर हत्तींच्या मजतीन ओमकार हत्तीक ताच्या सैमीक सुवातेर हाडपा खातीर कर्नाटक सरकारा कडेन चर्चा सुरू आसा. दसऱ्या उपरांत हे विशीं कारवाय करतले अशें दालन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. ऑलरेडी कर्नाटका गव्हर्मेंट कडेन आमी चर्चा केल्या. हांव स्वता वचून ऑनरेबल मिनिस्टर ईश्वरजी कडेन हांव मेळून आयला. तेंची पुराय टीम मॅडम नेगी, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सीस आनी आमचे PCCFP हांव सगळे आमी वचून आयल्या. तेंचे थंय ऑलरेडी 2 तारखेक दसरा असल्या कारणान तेंचे हत्ती सगळे कडेन डिप्लॉय आहा. प्लस कर्नाटकान बी 3-4 कडेन हत्तीचो विशय आहा आनी थंयचे एक हत्ती कॅप्चर करपाक 6 हत्ती लागता. हांव तेंची पुराय टीम आमी तांकां ऑलरेडी मिनिस्टरान ऑनरेबल मिनिस्टर कर्नाटका फॉरेस्टाचे तेणी ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा की बेगिना बेगीन आमकां मदत कर ते कॅप्चर करून मागीर ते खंय आमी रिहेबिलिट करपाचे तेजेर विचार पॅरली चला. हांवें काल बी इमेल्स बी सगळे धाडल्या फॉलोअप करपाक, तांकां आभार व्यक्त करपाक. कारण कर्नाटका गव्हर्मेंट कडेन जे कितें एक्सपर्टीज आहा ते आमचे कडेन ना. इवन महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान तांकां पयलीं बरयल्लें की आमकां मातशें मदत बी जाय म्हणून. पूण आतां गोंयान आयल्या कारणान आमी इनिशिएटीव आमी घेतलेले आसा आनी बेगिना बेगीन टीम येतकूच ते आमी शिफ्ट करू. कित्याक बेश्टें आमचे कडेन सद्या एक्सपर्टीज त्या तरेचे ना. त्या तरेचे one एलिफंट टू बी कॅप्चर्ड यू रिक्वायर 6 एलिफंट्स. तांकां वेगळ्या तरेन ते कॅप्चर करता आनी ते व्हरचे पडटा म्हणून ते सेन्सिटिवली करपाक जाय. कितें प्रायवेट फॉरेस्ट गुजराताक ना, पूण ते चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनान आमचे कडेन तसो प्रपोजल सद्या येवंक ना. आनी महाराष्ट्रा कडेन आहा म्हणून म्हाका तेणी पयर कोण तरी म्हणटाले. पण ते महाराष्ट्रान हत्ती ना न्ही, ते हत्ती गोंयान ना म्हणून गोंयाचे बाउंड्री नासल्या कारणान ते गोंयांनी वेगळ्या तरेन ते आमी कशे फुडें व्हरपाक जाय ते आमचे कडेन प्रपोज जाल्यार तेजेर विचार करपाक कांय हरकत ना. पण आमचे कडेन सद्या आमी कर्नाटका गव्हर्मेंटाक ते कॅप्चर करपाक आमी सांगलेले आसा. पिसुल्लेच्या सरकारी माध्यमिक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकाची बदली रद्द करूंक नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांनी वर्गाचेर बहिष्कार घालो. आमचो प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार शिक्षण संचालकाची भेट घेतली अशी शिटकावणी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी केल्या. पिसुल्ल्या सरकारी माध्यमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक दोतोर उल्हास गांवकार हांची दुसरे कडेन बदली करपाचो आदेश काडिल्ल्यान विद्यार्थ्यांनी नाराजी उक्तायली. शिक्षणीक वर्स सुरू आसतना बदलीचो आदेश काडिल्ल्यान विद्यार्थ्यांचे लुकसाण जातले. बदलेचो आदेश सोमार मेरेन फाटीं घेवंक ना जाल्यार आंदोलन करतले म्हूण पालकांनी ह्या आदी शिटकावणी दिल्ली. ते प्रमाण बदलेचो आदेश फाटीं घेवंक नाशिल्ल्यान मंगळारा विद्यार्थ्यांनी वर्गाचेर बहिष्कार घातलो. विद्यालयाचो दर वर्सा निकाल बरो लागता म्हूण सांखळे खासगी विद्यालयांनी घातिल्ल्या भुरग्यांक सरकारी शाळेंनी घातली. आतां अशी जर मदीं मुख्याध्यापकाची बदली जाली जाल्यार विद्यार्थ्यांचे लुकसाण जातले. तेन्ना आतां हो प्रस्न सुटावो जावंक ना जाल्यार शिक्षण संचालकाची भेट घेतली अशी शिटकावणी पालकांनी दिल्या. आम्ही तेच तुझे ऐकून आम्ही उभी राहिला. आम्ही तेच पुढे चालू ना. पण आज आम्ही डायरेक्ट स्कूलाच्या भुरग्यांना बहिष्कार घातलो. घेराव घातलो म्हणजे अशें बावीकडे वर म्हणटा ते बरें आतां. आमची भुरगीं यायची ना. आम्ही भायर सरली. ल्हान मेले जर आमकां रिजल्ट दिना न्हू तांकां. जाल्यार आम्ही थंयसून कशी घालची ना. आज आम्ही डायरेक्टर वयतली म्हणजे वयतली. आम्ही ते दीस सरपंचाचे ऐकून सगळ्यांची आशा धरल्याने येयलेली वापस. पण आज आम्ही कशीच परती सरची ना. आम्ही 5 वयतली म्हणजे वयतली डायरेक्टराकडे वयतली. जर आमचा ह्यो प्रिन्सिपल सर हे जावन वयता न्हू. आमचो सर 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 We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. आमचो सर. गोमंतक टीव्ही खातीर पिसुल्लेच्यान सपना सामंत. साखळे बाजारातल्या काडा मार्केट या इमारतीत आशिल्ल्या 3 दुकानांक सोमारा उसरा राती उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 50 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. हातूंत रुपेश काणेकार हांचें किराणा दुकान, सुभाष परब हांचें कपड्याचें दुकान जाल्यार राजेंद्र पांगम हांचेंय दुकान लासून व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालां. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा.
साखळे बाजारातल्या काढा मार्केट या इमारतीत आशिल्ल्या 3 दुकानांक सोमारा उसरा राती उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान दुकानाचें व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालां. वट्ट 50 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. हातूंत रुपेश काणेकर हाचें किराणा दुकान पुराय लासून गेलां. तशेंच सुभाष परब हाचें कपड्याचें दुकान जाल्यार राजेन पांगम हाच्या दुकानाक उजो लागून बरेंच लुकसाण जालां. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. राती एक जावन सुमार म्हाजे चेड्याक पांगम म्हणून आसा हांगासर तेणें फोन केलो की रुपेश काणेकाच्या दुकानांतून धुंवर येता म्हणून जळटा म्हणून. म्हाजो चेडो उठलो, म्हाका उठयलो आनी आमी दोगूय, म्हाजो चेडो पयलीं येयलो, म्हाजो हांव येयलो. हांगा येवन पळयता जाल्यार सबंद शटर तांबडो जाल्लो आसलो. म्हणटा हांव ताका रुपेशाक फोन केलो, म्हाज्या चेड्यान. रुपेश येयलो, सगळें उगडलें. उगडून पळयता जाल्यार उजो भायर सरलो आनी जो एक जो पेट घेतलो उज्यान तो कसोच कंट्रोल जायना. आमच्या उजो आसलें कसो नुस्तेंवाल्याचें आनी मार्केटाचें ते आमी पयलीं म्हणजे आमच्या हांगासर सेफ्टी काय ना, उदक नळ ना काय ना ताका लागून तो उजो वाडत गेलो. आनी फायर ब्रिगेडीक फोन केल्यार 10-15 मिनटां 20-25 मिनटां गेली. 20 मिनटां सबंद दुकान ते जवळें आनी वरसून ट्यूबलायटी पळोवंक लागल्यो. वयर ट्यूबलायटी आसा पळय ते वरसून सकयल पळोवंक लागल्यो फट करून. ताका लागून थंय पळोवंक वचोंक मेळना. आनी हांव ते 7-8 जाण आमी आसले, मागीर कोण येयले. अशें करून उजो पेटत गेलो आनी तें अख्खें दुकान म्हणजे रुपेश काणेकाराचें दुकान, सायडीक तो सुभाष परब म्हणलो कपड्याचें हातें दुकान अर्देशें, आनी ते सायडीक पांगम म्हणून हातें दुकान. शक्यतो म्युन्सिपाल्टीन आमकां वॉचमॅन दिवपाक म्हणजे असो कसलीच गोश्ट सांगूंक येयना न्ही. झप करून जाले ह्या जालें आमकां म्हणून आतां कळ्ळें. तें जर जाल्यार फाल्यां म्हाजें जातलें, परवा आनी कळटलें. अशें जावचें न्हू. ताका लागून सगळ्यांनी आमकां म्युन्सिपाल्टीन बी हेका हेल्प करपाचें. आमी फालूय बी हाडिल्ली हां दुकान आमची 2 दुकान कित्या रिजन कितें येवन काय कळूंक शकना. कळोंक ना. तेवटेनसून स्टार्ट जालें. तुम्ही दुकान बंद करून गेले पळय कितक्यांक गेले आनी तेच्या उपरांत 8:30 आनी तेच्या उपरांत तुमकां फोन कसो येयलो? मागीर हांगासून हे आसलें पळयतात न्हू, मागीर फोन केले आमी तितून गाडी येयली फायर ब्रिगेड. 15 लाख कपड्याचो गेलो. हांगा टोटल दुकानां 44 आसा. आतां हे उजो लागलो ती की उदक लागल्यार सादारण ते 3 दुकानां आनी तेजेर आमकां जे म्हणजे हांगासरूच आमचे व्यापारी तो हांगा वेळेर पावलो आनी तेणें ते आमच्या ट्रान्सफरा कडेन ती ट्रीप करून घेतली, लायट ट्रीप केली, सबंद उडयली. जेणे करून तो आनीक व्हडलो हें आसलो ते जावपाचें वातावरण. आनी वेळेर ते सादारण ते सगळ्या जमले आनी फायर ब्रिगेडूय येयली म्हटल्यार आता म्हणून हें सगळें कंट्रोल जालें. नाल्यार अक्षरशा सबंद दुकानाकूय सगळ्या दुकाना पर्यंत उजो पळोवंक शकता. मजगतीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी साखळे बाजारात वचून पळोवणी केली. उजो कसो लागलो हाची तपासणी करची अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलां. तशेंच उजो लागपाच्यो घडणुका आनीक घडच्यो न्हय हाच्या खातीर उपाय येवजण करतले अशें मुख्यमंत्री सावंतान स्पश्ट केलां. साखळे मार्केटांतले आमचे जो काणेकाराच्या शॉपाक उजो लागलो तो पळोवपा खातीर हांव आयिल्लो. तातूंत शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागला. मेजर लॉस अप्रॉक्सिमेटली 30-40 लाख रुपयाचो सगळें सामान आनी बाकी सगळें जुळून गेलां. हांवें येवन आमचो तलाटी आनी बाकीचे मामलेदार येवन सर्वे करतलो. मेजर रिलीफ ताका कितें दिवपाक मेळटा पळय सरकाराच्या वतींतल्यान ताका दितले. इवन एक्चुली जे आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय त्या खातीर शॉर्ट सर्कीट जावपाक जायना. ऑलमोस्ट एटलिस्ट मार्केटांनी मेजर प्लेसींचेर आसपाची गरज आसता. आमी इन्स्ट्रक्शन टायम टू टायम दीत आसता. बट प्रिलिमिनरी पळयल्या उपरांत ड्यू टू शॉर्ट सर्कीट उजो लागला अशें दिसून येता. तर ते इलेक्ट्रिसिटीचो कितें तरी इश्यू उलोवन दाखयताले शॉपवाले म्हणजे ओवरलोड करपाक लायता ताका आनी पळयता शेवटी. म्युन्सिपाल्टी आनी जे दुकानकार आसता पळय सगळ्यांनीच प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. इवन दो इंडिविज्युअल्स जे आसता पळय तांच्या कडेन फायर हायड्रंट आसपाना. पण अचानक असो लागलेलो रातचो उजो फायर हायड्रंट आसलो कितें आनी कितें कोण कसो पालोवपाक शकना अनलेस अँड अंटील म्हणजे फायर ब्रिगेड केल्या शिवाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पोरये वाठारात धाड घालून बेकायदेशीरपणान गांजो बाळगल्ल्या प्रकरणात सनी नायक हाका फोंडे पुलिसांनी अटक केली. ताचे कडल्यान 1,43,000 गांजो जप्त केला. फोंडे पुलिसांनी मंगळारा फांतोडेर ही कारवाय केली. फुडलो तपास सुरू आसा. फोंडा पुलीस स्टेशनाचे PI विजयनाथ कवळेकर यांच्या मार्गदर्शना सकल फोंडा पुलिसांनी मंगळ दीस सकाळी 4:45 वरांचेर
बोरये पंचायतीच्या फुडल्या वटेन सनी नायक एका ताब्यात घेवन तेजे कडच्यान अंदाजे 1 किलो 400 ग्राम गांजा जप्त केल्लो आसा. ह्या प्रकरणात सनी नायक ह्या बोरये रावपी भुरग्याक फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो आसा. गेल्या शुक्राराक बोणबाग बेतोडा हांगसरल्या एका गॅरेजी फुडले वटेन अंदाजे 2 किलोपेक्षा अदीक गांजा बाळगल्ल्या प्रकरणात अतुल आसगांवकर एका फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट केल्ली. गेल्या 5 दिसांत फोंडा पुलिसांनी 2 रेड घालून अंदाजे 3.5 किलोपेक्षा अदीक गांजा जप्त केल्लो आसा. तशेंच 2 जाणांक अरेस्टूय केल्ले आसात. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. माजोड्डा पहिल्याच्या हल्ल्यात चांदरच्या राजेश निस्तनी ह्या दादल्याक जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार 4 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ल्याचें आयकपाक येता. धिरयोच्या आयोजना वेळार ही घडणूक घडिल्ल्याचो दुबाव आसा. कोलवा पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. गोंयांत कायद्यान धिरयांच्या आयोजनाचेर बंदी आसा. तरी आसतना खास करून दक्षिण गोंयांत बेकायदेशीरपणान धिरयांचें आयोजन जाता. हालींच जाल्ल्या पावसाळी अधिवेशनात गोंयांत धिरयो कायदेशीर करच्यो म्हूण मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान मागणी केल्ली. धिरयो कायदेशीर करपा खातीर विचार करता म्हूण मुख्यमंत्र्यान त्या वेळार सांगिल्लें. पूण अजून मेरेन धिरयो कायदेशीर जावंक ना. सोमारा माजोर्डा वाठारांत बैलाच्या हल्ल्यात चांद्राच्या राजेश निस्तनी ह्या दादल्याक जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार 4 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. धिरयोच्या आयोजना वेळार ही घडणूक घडिल्ल्याचो दुबाव आसा. कोलवा पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. आयज माजोड्डे हांगा बुल फायट जाली आनी ह्या बुल फायटींग भितर एकल्याक आपलो जीव गमोवचो पडलो. ताचें नांव आसा राजेश निस्तानी आनी ताजे नंतर 4 जाण जे आसात ते इंजर्ड जाल्ले आसात. घेरांचेर एक्चुली बंदी आसा. वेगवेगळी कमिटी फॉर्म केल्ली आसा. मामलेदारा अंडर प्रत्येक पुलीस स्टेशनाक कमिटी फॉर्म केली. तरी आसतना कोलवा ह्या पुलीस स्टेशनाच्या ज्युरिडिक्शना भितर सर्रास गॅरेज जातात आनी हाजेर पुलिसाचो कांय कंट्रोल ना. कोलवा पुलीस स्टेशनाकच हाजे पयलीं म्हणजे पुलीस स्टेशनाच्या एरियाक वारका हांगा एक असोच भुरगो गॅराचे हातूंत बैलान एटॅक केल्ले कारणान मेल्लो काही म्हयने फाटीं. आनी आतां हो दुसरो बळी ह्या वर्साचो गॅराक लागून गेल्लो आसा. बैलान शींग तोपिल्ल्यान राजेश मस्तानीक मरण आयलां हें कळटा. आतां प्रश्न येता तो पुलीस हांकां कंट्रोल करपाक पावतले काय ना, काय फक्त गॅरा अशीच चालू उरतली आनी लोकांचो जीव वचत रावतलो. पयलीं जनावरांचे जीव गेल्ले, आतां मनशाचो जीव वचपाक लागला. हो ह्या वर्साचो गॅराच्या भितर गेल्लो दुसरो बळी. सद्याक म्हायती मेळटे प्रमाणे कोलवा पुलीस हाजेर ऑफेन्स घालपाचे तयारेन आसा. म्हणटकीर तुमी खातीर मडगांवच्या नांव गौरव. सत्तरी मलपण वाठारात 2 दिसां पयलीं खण खात्यान चिरेखणीचेर धाड घाल्ली. ह्या वेळार खात्यान सुमार 38 लाखांची मशिनरी जप्त केल्ली. खोतोडा पंचायतीत व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीर चिरेखणी सुरू आशिल्ल्याचे सुत्रांकडल्यान कळटा. बेकायदेशीर चलपी चिरेखणीचो धनी कोण हाची अजून म्हायती मेळूंक ना. हे प्रकरणाविशीं वाळपय पुलिशेन अनवळखे आड गुन्यांव नोंद केला. पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. सध्या आमी मलपण सत्तरी हांगासर आसा आनी आमकां खबर आसतली की मलपण सत्तरी हांगासर 2 दीस पयलीं खाण खात्यान हांगासर धाड घातलेली आनी जे बेकायदेशीर चिरेखाण आसा हेजेर कारवाई केल्ली आसा. ह्या वेळार मोठ्या प्रमाणात जी मशिनरी आसा ही जप्त केल्ली. तेतून 3 ट्रक आसलेले, जनरेटर आसलेले, पावर ट्रिलर आसलेलो, तशेंच कटींग मशीन आसलेले आनी हेर सुद्दां जी मशिनरी आसा ही सुद्दां जप्त केलेली आसा. एकूण 38 लाखाची जी मालमत्ता आसली ती तेंच्यांनी जप्त केल्या. ही जी चिरेखाण आसा ही खोतोडा पंचायतीन येता आनी ह्या वेळार खाण खात्यान कारवाई करतानाच जी मशिनरी आसा ही सील केलेली आसा आनी पोलिसांच्या हँडओव्हर केलेली आसा. आतां सद्या ती हांगासर सील करून दवरलेली आसा आनी पोलिसाचो बंदोबस्त सुद्दां हांगासर आसा. मात अशें आसतना सुद्दां जी खोतोडा पंचायतीन मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर चिरेखाणी ही सुरूच आसता आनी खुबश्या फावटी खाण खातें येता कारवाई करता पुणून खूब दीस मागीर थोडे दीस गेले की परत चिरेखाणी सुरू आसता. आतां सुद्दां ही चिरेखाणीचेर धाड घातल्या. आमकां खबर आसली की खूब दीस जाले ही म्हणजे कितलेशीच वर्सां जालीं हांगासर चिरे काडटा. मात कोणी तरी कंप्लेंट दिली तरच तेजेर कारवाई जाता. अशें कित्याक जाता तर सरकारान सुद्दां हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. मात ह्यो जाग्याचो मालक कोण, ती चिरेखाण कोण चलयता हेजो सुद्दां अजून पत्तो ना. तेका लागून वाळपय पोलिसांनी खाण खात्यान अननोन पर्सना विरुद्ध हांगासर तक्रार केलेली आसा. तेका लागून सुद्दां एक मोठो प्रश्नचिन्ह तयार जाता की ह्या खाणीचो मालक कोण. ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपय पोलीस करत आसा. वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत.
ओमकार हत्तीविशीं गोंय महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सरकारां समन्वय सुरू आसा. राना खातें आपल्या परीन वावुरता ओमकार हत्तीक सुरक्षीतपणान स्थलांतरीत करपाक सरकाराचे यत्न सुरू आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. हत्तीक लागून ज्या शेतकारांचें लुकसाण जालां तांकां लुकसाण भरपाय दितले म्हणून मुख्यमंत्री सावंतान आश्वासन दिलां. ओमकार हत्ती जो आसा ताका सर वंदना हांगासर शिफ्ट करतले म्हटलां. म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट मंत्री बी पयर कर्नाटकांतल्या हाजे कडेन उलयला. कॉर्डिनेशन बिटवीन महाराष्ट्र कर्नाटक आनी गोवा हे तिगांचे करून ओमकाराक जो आहा पयली हो व्यवस्थीत सेफ जाग्याचेर पावपाचो सरकारचो प्रयत्न आसा. कॉर्डिनेशन चालू आसा. जाता तितके बेगीन पावतलो. आमी जाता तितके आमच्या कडल्यान कितें दिवप शक्य ताका कॉम्पेन्सेशन दितात. नवरात्रीच्या शुभमुहूर्ताचेर भारतीयांक केंद्र सरकारान जीएसटी दरांत कपात करून थाकाय दिल्या. सरकाराच्या ह्या निर्णयाक लागून गरजेच्या वस्तूंचे दर आतां बरेच देंवतले. वखदां, सदच्या जिणेक लागपी वस्तू, भलायकी आनी विमो तशेंच ऑटोमोबायल उत्पादनांचे दर देंवतले. पळयात पुराय बातमी. नवरात्रीच्या शुभ मुहूर्तार केंद्र सरकारान जीएसटी बाबतीत घेतिल्ल्या म्हत्वाच्या निर्णया उपरांत भारतीयांक मातशी थाकाय मेळ्ळ्या. ह्या निर्णयाक लागून सदच्या जिणेंत वापरात आशिल्ल्यो साबार वस्तू सवाय जाल्यात. 22 सप्टेंबर सावन वट्ट 375 वस्तूंचेर पुराय देशभरात नवे जीएसटी दर लागू जातले. हातूंत रांदचे कुडींतले सामान, अन्न पदार्थ, साबण, वखदां, ब्रश, टूथपेस्ट, भलायकी आनी जीवन विमो सयत ऑटोमोबायलाचे दर देंवला. आता मुखेल रुपान जीएसटीचे फक्त 2 स्लॅब आसतले. 99% वस्तू तशेंच सेवा एक तर करमुक्त आसतल्यो नाजाल्यार तांचेर 5% वा 18% जीएसटी आसतली. किराणा माल आदले दर 18, 12 आणि 5%. नवे दर 0 किंवा 5%. एकूण बचत 13% मेरेन. सदच्यो गरजेच्यो वस्तू आदले दर 18 तशेंच 12% आशिल्ले. नवे दर 5%. 13% मेरेन बचत. कपडे आणि जोती आदले दर 12%. नवे दर 5%. 7% मेरेन बचत. भलायकी आणि जीवन विमो आदले दर 18%. नवे दर 0. बचत 18% मेरेन. वखदां आदले दर 12%. नवे दर 0 तशेंच 5%. 7 ते 12% मेरेन बचत. स्टेशनरी सामान आदले दर 5 किंवा 12% आशिल्ले तर आता नवे दर 0 किंवा 5% आसतले. 7% मेरेन बचत. ट्रॅक्टर 1800 सीसी मेरेन सुमार 40,000 रुपयांची बचत. ल्हान मोटारी 1500 सीसी मेरेन सुमार 70,000 रुपयांची बचत. मोटरसायकल किंवा स्कूटर 350 सीसी मेरेन सुमार 8,000 रुपयांची बचत. टेलिव्हिजन सुमार 3,500ची बचत. एसी सुमार 2,800 रुपयांची बचत. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 2024 मेरेन राज्यात एकूय मायनिंग ट्रक आणि कामगार बेकार उरचो ना अशें उतर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां. MMDR कायद्या प्रमाण सस्टेनेबल मायनिंग सुरू करपाक सरकार यशस्वी थारला. फुडल्या कांय दिसां भितर उरिल्ले ब्लॉक सुरू जातले अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. दिवचले इंटेलेक्च्युअल मेळाव्यात मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. According to the MMDR rule and act of the 2015 Supreme Court's guideline, we have म्हणजे एनवायरमेंट सस्टेनेबल मायनिंग गोंयांत सुरू करपाचो आमचो प्रयत्न यशस्वी जाला. आतां पर्यंत आमी 12 लिजीस हे ऑक्शन केल्यो. भितरल्यो 9 लिजीस ह्यो सुरू जातल्यो. 3 लिजीस ज्यो आहा ह्यो आतां त्या मार्च पयलीं 12च्या 12 लिजीस जातल्यो. उरलेल्यो 4-5 लिजीस ज्यो आसा म्हणजे नॉर्थ आनी सावथ मेळून म्हणजे ब्लॉक 4-5 ते फुडल्या 15 ते 20 दिसां भितर सुरू जाता. म्हाका खात्री आसा म्हणजे 2026 एकूय मायनिंगेंतलो ट्रक आनी कामगार हो बेकार उरचो ना हाजी खबरदारी सरकार. हलक्या प्रतीच्या मिनाचेर निर्गत ड्युटी वाडोवपाच्या निर्णयाचो फेरविचार करचो अशी मागणी दिवचल सेजा मायनिंग ट्रक धनी संघटनेन केला. हलक्या प्रतीच्या मिनाचेर 30% निर्गत ड्युटी वाडोवपाचेर केंद्र सरकार विचार करता. देखून ट्रक धनी अस्वस्थ जाल्यात. सोमारा महेशच्या पंचायत सभागृहात दिवचलच्या सेजा मायनिंग ट्रक संघटनेची सर्वसाधारण बसका जाली. ट्रक ओनर असोसिएशन सेजा मायनिंग भितरी माय हेच्या निगडीत सर्वसाधारण सभा सभेचे
आयोजन मागीर पंचायतीच्या ओल्ड पंचायत हॉलांत आयोजन केल्लें. सगळे ट्रक बांदव जे आसा निगडीचे सगळे हांगासर एकट्ठीत येयले दिसतरी आनी कांय गोश्टी हांगासर एकमतान पास जाल्ले आसा. तितून त्या 12 चक्राच्यो ज्यो व्हेकल्स आसा कायम ज्यो बंद करच्यो आनी जे कितें वयर मायनींग जें काम जाता इंटरनल तशेंच एक्सटर्नल एक्टिविटी तेचेर आमकां प्राधान्य क्रमान काम दिवचें जेणे करून आमकां जें आमचें रोटेशन आसा कंपनीचें भावा तशें आमचें काम जातलें आनी आमकां ट्रक वेवसाय करणाऱ्यांक बरो मोबदलो मेळटलो पेमेंट येतलो जेणे करून जे आमचे कंपनी आमचेर डिपेंड आसा आमच्या ट्रान्सपोर्टाचेर तशेंच ट्रान्सपोर्टेशन आमी करता तेन्ना आमचेरूय आमची फॅमिली मेंबर तशेंच स्पेर पार्ट्स वाले मॅकानीक तशेंच आमच्यो ज्यो इतर जे आसा लोक ते आमचेर डिपेंड आसता आनी ताका लागून आमचे जे आमकां इन्कम येता तो इन्कम खंय तरी मातसो कमी पडटा तो जास्तीत जास्त जावचो असो आमी आयलो ताका लागून आमी कंपनी कडेन सुदार करतले आनी ज्यो मागण्यो आसा ज्यो आमी फॉलो करून ह्या ट्रक मार्गान आमी न्याय दिवपाचो आमचो प्रयत्न करता. त्यात आमी अशें म्हणटा की जो केंद्र सरकाराच्या विचाराधीन जो प्रश्न आसा की आमकां जे मिनरल ओराक 58% लो ग्रेड जो माल आसा ताका केंद्र सरकार 30% एक्सपोर्ट ड्युटी लावंक सोदता. हांव केंद्र सरकाराक विनंती करता की आमची जी मायनींग ब्लॉक आसा तेजो 58% लो ग्रेडीचो माल जास्तीत प्रमाणान वयता आनी जर मिनरल जे ओर आसा काडणाऱ्यांनी वेवसायीक जे आसा तेंच्यांनी जर हें बंद केलें जाल्यार तेजो फटको आमकां ट्रक वेवसाय करणाऱ्या लोकांक बसून शकता. म्हणून हो केंद्र सरकारान हेजेर जो 30% एक्सपोर्ट ड्युटी जी लावपाची आसा तो विचार करचो न्हू. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रसा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.